दुखीचो इश्यू सगळ्या खबर आहा. बाब डॉक्टर केतन प्रभू भट्टीकर हे फाटी सोंपले आनी सोंपत आसतना गोंयांत सोंपना, गोंयची भायर कर्नाटकांत सोंपले. मागीर म्हणटा तेजी डॅड बॉडी तशीच गडबांदर प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाडलो. तिका डॉक्टरान सांगिल्लें डॅड हाड म्हणून. आतां डॅड हाड म्हणले उपरांत एक बॉडी GMC वयली दुसरे दिसा आमगेल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तुजें पोस्टमॉर्टम केलें. हांव हो विशय पॉलिटिकल कलर दिना ना म्हणून म्हाका ह्या विशयाचेर हे दुखीचो हो विशयाचेर म्हाका राजकारण करपा नाका. पूण म्हाकाय दिसलें आमी ज्या मनशाक वळखताय, म्हाका दिसता 12 वर्सां पयलो तो मुगेलो म्हाका फिजिओ करतालो, एका 2 फावट येतालो. बरो एक बरो मनीस म्हाका दिसना तेगेली कोणा कडेन दुस्मानकाय इश्यू आहा म्हण, पूण एक बरो मनीस. सो मुगे वगत आयज मागणें कित्याक हो आतां बाय इलेक्शन आहा तेन्ना काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनीक जी इलेक्शन कॅन्सील जालें, हायकोर्टा वचून कॅन्सील केल्ली, पण जाल्यार पेटिशन घायलें आनी त्या नंतर ती ऑर्डर हायकोर्टाची तेणें सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केली आनी ज्या दिसाक तो मेला दुसऱ्या दिसाक केस येयलोली. आतां कोइन्सिडंट तें जाल्यार हांव नकळो, पूण ज्या दिसाक मेल उपरांत कळ्ळे उपरांत ती केस म्हणटू भायर उडयली. बट ते केसीचो निकाल कितें येवपा आसलो तो म्हाका तुका कोणाक खबर ना, ती एक गोश्ट. पूण जेन्ना तेका तेच्या सांगात्यान तेका दळबंदर प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाडलेलो, दोतोरान हूंय म्हणला बाबा तेका ते सांगाता मनीस आसलो तेणें हूंय सांगलो तेका बाबा तेका दांत लागले, हाती लागले, आनी इट वॉज व्हेरी सस्पिशियस केस आनी दीस इज नॉट अ नॅचरल डेथ, अननॅचरल डेथ. सरपान घास मारलो. आतां विटनेस कोण ना, दोगूदा मनीस. एक तेजे बारा सांगातान गेलो तो आनी एक मेलो तो. बट इवन दो तो तेजे बारा आसलो तेणें स्टेटमेंट केलो, मुगे भाशेन जालें. आनीक ते आतां कोण गॉस्पल ट्रूथ म्हणून घेतलो तो एक क्वेश्चन मार्क जाता. तिका तिसरो पसून कांय ना आनी एकलो कोण आसलो म्हूण सांगपाक तें सारकें. पूण तें कितें नरेशन केलां तेजे बारा आसलो त्या मनशान हांवूय जाल्यार कन्विन्स जायना. आनी हांव कन्विन्स जायना देखून हो इन्सिडेंट कर्नाटकाक घडलो आनी कर्नाटकाक घडलो देखून हांवें ताबडतोब हांव कन्विन्स जालो ना म्हूण हांवें ईमेल धाडलो त्या पुलीस स्टेशन ज्या अनमोड द घाट तिथून लागता कर्नाटका बॉर्डरा त्या पुलीस स्टेशनार हांवें ईमेल धाडलो, कंप्लेन ऑफिशियली धाडले. हांवें होम मिनिस्टराक ईमेल केलो. इट वॉज ऑन सॅटर्डे. आनीक पुलीस स्टेशन आहा त्या पुलीस स्टेशनाचेर हांवें कंप्लेन केलें ऑफिशियली. कित्याक तिका तो जो स्टेशन पुलीस स्टेशन इंचार्ज आहा तो PSI आहा तिका आनी PI जॉयडा पुलीस स्टेशन आहा कर्नाटकाक. ह्या पुलीस स्टेशन तेजे अंडर आहा म्हणटो हांवें PI कॉन्टेक्ट केलो.
जोयडा पुलीस स्टेशनाचेर आनीक PSI रामनगर पुलीस स्टेशन कॉन्टेक्ट करून हांवें एक कंप्लेन रजिस्टर केलेलें 4 दीस जाले. सो आयज थर्सडे आनीक हांवें ही कॉपी हेजी कॉपी CC केल्या सावथ गोवा SP. आतां इंट्रस्ट तेजे घरच्यांनी पयर एक मागीर व्हिडिओ चयलो, घरच्यांनी रिक्वेस्ट केला, लेट डॉक्टर केतन भाटेकाराच्या भावान रिक्वेस्ट केला. केतन मेलो, केतना बारार जो तेजो फ्रेंड आशिल्लो तो तेज बारा आसतना आमी सुसेगाद न्हिदताली, पूण आतां तो मेलो. आनीक तो पॉलिटिशियन आशिल्लो, आमकां तेजेर आनी पॉलिटिशियन करपा नाका. तेका नाका, तेजी फॅमिली नाका, ती वेगळी गोश्ट. पूण हो विशय आतां सोसायटीचो. मुगेलो तुगेलो सगळे समेस्ता गेलो. आमकांय कळपा जाय बाबा, कित्याक 2 किलो मनीस खंय बसता रस्त्यार उलयता, बाबा सरपान घास मारलो पयले फावट चल म्हणटा आमी एक अशे मनीस मरता. तो एक टायम आसलेलो. आतां कसली एका दिवाड्यान घास मारी जाल्यार सरपान घास मारी जाल्यार केस वखदां आयलो हांवें. सो इट वॉज सरप्रायझींग. हांव कोणाचेर एटॅक करना, पूण म्हाका दिसता हिंगा हांव 4 दीस पासून रावलो, हांवें प्रेस पासून घेवना, कित्याक म्हाका तो इश्यू करपा नाका, पॉलिटिकली इश्यू करपा नाका, आनीक कोणाक हट करपा नाका. पूण हेजेर कारवाय जावपाक गरज आसा. कित्याक हिंगा जेन्ना पोस्टमॉर्टम केलें, डॉक्टरा कडेन आमगे हिंगा बाब संतोशा रिपोर्टर संतोशान क्वेश्चन केलें ते कडेन. दोतोर म्हणूंक लागलो माय लिप्स आर सील्ड. इट इज लायक सस्पिशियस न्हू, माय लिप्स आर सील्ड म्हणून एक मेसेज वेगळे भाशेन वयता. दे माय बी सम हायकोर्टाच्यो कितें डॉक्टरांक पोस्टमॉर्टम करता सस्पिशियस असो आलो अननॅचरल डेथाक. हायकोर्टाक कितें रिस्ट्रिक्शन कडेन आसत, पूण ते सांगपा बाबा हो आमी रिपोर्ट आतां रिपोर्टान सांगपा जातालें बाबा आमी हो रिपोर्ट आतां भायर काडना, मागीर सांगता कितें आहा तें. इवन इफ इट्स नॉट बिकॉज इफ इज नॅचरल डेथ जाल्यार कोणी सांगतालो, पूण अननॅचरल डेथ. आनी जेन्ना डॉक्टर जो पोस्टमॉर्टम करता तो सांगता माय लिप्स आर सील्ड म्हणून, सो तिका सस्पिशियस जाता. आनी तो सस्पिशियस आख्खे गोंयभर ही मेसेज पावली बाबा ही हो नॅचरल डेथ न्हू, हो सरपाक कोण दिवाड्यान घास मारना, हिंग आनी कितें आहा. सो आनी कितें आहा जाल्यार लोकांचे दर गोंयभर आतां लोक उलयता जाल्यार म्हाका दिसता हिंगा स्टँड क्लियर जावपा जाय. हेजो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भायर पावपाचो. आनीक हांवें कंप्लेन करता आसतना क्लियर हांवें डिटेल घालून केला, 4 पेजीर कंप्लेन केल्या. हेजेर सायंटिफीक सारकें डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. सरकाराची टिका जाता ह्या विशयाचेर. कोण म्हणटाय जी बाय इलेक्शन जालो जाल्यार BJP कॅन्डिडेट पेडे जावपाचो. आनीक कोण म्हणटाय जे सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घालो ते चॅलेंज केलो तेचो निकाल येवपाचो फेवराक आनी परत इलेक्शन जावपाची. आनीक बाब लेट केतन भाटेकार जिखपाचो आनी त्या पासत ताका कितें जाल्यार केलां, ताका मारला. सो जायत्यो खबरो जाताय. सो गोवोरमेंटानूय हितून म्हाका दिसता आपल्याक स्टँड क्लियर करपाक गरज आहा. तेगे होम डिपार्टमेंटाक सारकी चवकश करपाक गरज आहा, पॉयंट टू पॉयंट. आनीक टावराचेर ते लोकेशन तो खंय गेलो, दांडेली खंय गेलो, हुंजगोरा भितर चलो, खंय पावलो आनी हुंच कडेन ते घास मारलो. आनी ती एक डिटेल म्हाका दिसता ही आवट करपाक गोंया आख्खे पणजे पावपाक गरज आहा. कित्याक गोंयभर लोक चिंतो पडलो आहा. आनीक ह्या स्वर्गीय केतन भाटेकाराचेर
म्हाका दिसता हे कॉम्प्रोमायज करचें म्हूण आयज थोडे मेलो मारलो सरपंच घास मारलो कोण म्हणटा ताका कोण BJP उडयलो BJP पेटी जावपा लागले म्हणून ते पार्टी पासून तो इलेक्शना बसलो जाल्यार तो जिखपाचो BJP पेटी जातले. सो म्हाका दिसता हे सगळे वातावरण क्लियर करतलो. ह्या सरकारान ह्या रुलींग आहा तेणी हे क्लियर करपा गरज आसा. आतां कोणूय तर कॉम्प्रोमायज कोण ओगे आहाय आपले कित्याक तुमी चोयला आसतलें म्हाकाय जाल्यार दिसती पण काँग्रेसान बरें सिरियस स्टँड घेयला म्हणून आमगे कॅन्डिडेट फ्युचर MLA जावपाचो हेजेर चवकशी जावपा जाय. सरकाराचेर कितें तिका तरी कितें भायर काडपा तरी थोडी तरदीद करपा जाय आसलो तीय केलना म्हणटच हिंगा दुबाव म्हज्या आनी म्हजे भाशेन आनिकूय गोंयकारांच्या